Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. साम दाम दंड घेऊन मंत्री हातात तलवार घेऊन कोण तरी उबो रावला आनी ताका कापून उडोवपाक जाय अशा तरेन प्रचार चल्ला आनी ही प्रचिती आमकां आयली आनी स्टेट मशिनरी जी आसा ती सगळी ह्या मंत्र्याचें आयकता. जिल्ला पंचायत निवडणूक ही सेमी फायनल ऑफ असेंब्ली निवडणूक 2020 म्हाका तरी दिसता. दादागिरी भयंकर जाल्ल्या. स्वता मंत्री 100 जाणांच्यो मिटिंगो काल आनी पयर सुद्दां घेता. लोकां सांगे ब्रह्मज्ञान आपण कोरडे पाशाण अशी परिस्थिती ह्या सरकाराची जाल्ली आसा आनी जी दारोलकार मोठ्या दबाज्यान प्रचार करतालो आजच्यान ताका स्पेशल लेटर काढून ईडीन ऑफिसां हाडून बसयला सकाळच्यानच. अशे तरेन तुमी इलेक्शनां कित्याक लडोवपाक जाय? धोरण सरकारान जें आंखलां हें विनाशकाले विपरीत बुद्धी. ह्यो इलेक्शन डेट 15 दीस पयलीं डिक्लेअर करची इलेक्शन कमिशनाक. ताका जबाबदार जशें सरकार आसा तशें इलेक्शन कमिशनूय आसा. आज आमी जे जिल्ला 17 हातूंत येयला आमचे जवळ जवळ 12 जिल्ला आमी मुखार आसा पूण 12 पर्यंत आमी आमचे जिल्ला 100% निवडून हाडटा. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आसतना ह्याच सुदीन ढवळीकरान 10 क्युबिक मिटर उदक पयले जे 10 क्युबिक मिटर उदक येता ते फ्री केल्ली फायल आजून PWDत पडिल्ली आसा. ती मातशी कुशीन दवरली त्या वेळार. फाल्यां सकाळीं आमकां जर 21 निवडून दिले आसात हांव गोंयच्या लोकांक उतर दिना. 12 क्युबिक मिटर ते 15 क्युबिक मिटर पयले जे उदक आसा ते आमी फ्री दिता. हे सरकार इज टोटली फेल्युअर सरकार एज ऑन टुडे. हांचे कडेन पयशे ना. कॉन्ट्रॅक्टरांक 900 कोटी रुपया दिवपाचे आसा हे तांचेच लोक आज उलोवपाक लागले. आदी खंय एमपीटीनूच कोल हाताळपाचो बंद करात तें धाडस सरकारान दाखोवचें. प्रस्न सुटलो म्हणून सुदिनाचो सल्लो. मगोचो कोळशाक विरोध, डबल ट्रॅकिंगाक न्ही. सुदीन विधानसभा अधिवेशन मागता. कोलाक आमी ओपोज म्हणून आमच्या कमिटीन पयर सांगला. वी आर अगेन्स्ट ऑफ कोल. कोल जो 1.5 मिलियन टन्स 1947 येतालो तो गोंयच्या खातीर येतालो. तितलोच कोल आमकां पुरो. आतां दोनूच आमकां फॅक्टरीक कोल लागता. इट वील बी मॅक्झिमम टू 2.5 मिलियन टन्स. कोल जर एमपीटीचोच येवपाचो बंद केलो कोल कसो येतलो म्हाका तेंच कळना. त्या खातीर दिल्लीचे पक्षांचे सरकार आसपाक जायना. लोकल पक्षांचे सरकार आसपाक जाय नसलेले. दादागिरी केन्ना केल्ली ना म्हणून रिक्वेस्ट करता गव्हर्नरा कडेन, स्पिकरा कडेन आनी आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन की तांणी हातूंत लक्ष घालून येता त्या म्हयने भितर असेंब्ली 5 दिसांची तरी कॉल करची. साळ लाटंबारच्या अपक्षाचें कोफुसांव जाला. थंयच्या अपक्षाक मगोन तेको दिवना म्हण मगोचो सरचिटणीस सांगता. साळ आमचे लाटंबारचे आनी तेका MG पार्टीन सपोर्ट केला म्हूण नरेश सावळ सांगता. MG पार्टीन तेका सपोर्ट करूं ना. कदाचित ते नरेश सावळाचें वैयक्तीक मत आसूंक शकता पूण आमी MG तर्फे हांव जाहीर करता की MGन तेका सपोर्ट करूं ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.